Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. सत्तरी जंगल तसे ना तसेच म्हाका पयली मुद्दम सांगपाचें म्हटल्यार ह्या सरकाराचे ह्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशें आमचो ह्या भागाचो आमदार आणि वनमंत्री विश्वजीत राणे यांचे अभिनंदन करीशें दिसता कित्याक तर ह्या लोकांनी पर्यावरण प्रेमींनी जेन्ना बोवाळ केली की हे सत्तरीन म्हणटा ते वेगळे अभयारण्य जावपा जाय तर त्यांचे अभिनंदन इतले करून दिसता की त्यांच्यानी सबंद सत्तरी वासियांचे लोकहित जपले हे पर्यावरण प्रेमी म्हणटा ते थंय एसीन बसता कोण आनी खंय भोंवता पणजेन भोंवता शहरान आसता तांकां सत्तरीचो इतिहास भावानो कसलोच खबर ना. टायगर रिझर्व करपाचो अधिकारूच ना. गोंयच्यो जमनी आमच्यो सोंपोव नाकात आनी आतां एक सांगपाचें आमी चळवळ केल्या उपरांत सरकाराक आयज मातसो चेतावणी येयल्या. सरकार मातसो जागृत जाला. व्याघ्र अभयारण्य कॅन्सल केल्याचे गव्हर्नमेंटाक म्हटल्या बरोबर तांकां मातसो त्यांच्या पोटान मातशी ती चड कळकळ येयली आणि ते फक्त वाघाच्या फाटांचे वाघ अभयारण्य जाय वाघ अभयारण्य जाय अशें म्हणून तेंच्यांनी आतां सगळो डांगो पेटलेलो आसा. पूण हांव तांकां एकच प्रश्न विचारपाक सोदतां की तुमी जॉकेटां घातल्यात आनी पणजेन एसी रुमान बसल्यात आनी थंयसर भाशणां ठोकल्यात म्हणून हे सत्तरीन जे कितें आसा हें तुमकां कळपाचें ना.